देवस्थानाच्या वतीन तुमकां सगल्यांक येवकार। हांव शुभम देसाय देवस्थानाचो प्रेसिडेंट, आमचो भुपेन देसाय देवस्थानाचो ट्रेजरर, अनूप फट्टे देसाय देवस्थानाचो एटर्नी। आयज आमचो देवस्थानाचो पिंडिके उत्सव साजरो जाता। हो आमी वर्सान वर्स खूब मोठ्या प्रमाणे बरो करून साजरो करीत येयल्ले आसा, खूब वर्सां जालीं। त्याच प्रमाणे आयज आमकां खूब बरें दिसता सांगपाक की ह्याच वर्सा पहिल्यांदा आमी सांगोड उत्सव साजरो करता। हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता आमकां खूब सपोर्ट करचो आनी आमचो ट्रेजरर भुपेन देसाय तुमकां हेच्या बद्दल मुखार म्हायती दितलो। देवीचो हो वार्षिक जो पिंडिकोत्सव आसा तो खूब मोठ्या प्रमाणे मोठ्या भाविकाच्या उपस्थितीन साजरो जाता। तशेंच आमचे एक देवीचे माजन श्री शैलेंद्र देसाई हांणी आमचे मुखार एक संकल्पना मांडलेली की देवीचो आमी सांगोड उत्सव करचो, म्हळ्यार देवीचो नौका विहाराचो उत्सव करचो। आनी तातूंतल्यान एक 1.5 म्हयन्या पयलीं आमी सुरवात केल्ली आनी आमी तेन्ना अशें करून म्हणल्यार हे आमकां हो विशय जो आशिल्लो तो तितलो खबर नाशिल्लो। तातूंतल्यान आमकां कळोन आयलें की आगोंदा ह्यो फायबराच्यो ज्यो बोटी आसा नौका विहाराक आमी आतां ज्यो वापरतले ताची आमकां कळून आयलें की थंय त्यो तयार जाता। मागीर आमचे शैलेंद्र भाऊन हांवें ताका त्याच दिसाक दुसऱ्या दिसाक वचून तो बाब शांताराम पागी हांकां मेळ्ळो आनी ताणें तांकां प्रस्ताव दवरलो की आमचे अशें हो नौका विहार देवीचो उत्सव देवीक हांगा तळयेर हाडून भोंवपाचो उत्सव जो आसा तो करपाक जाय। तेन्ना श्री शांताराम पागी हांणी इच्छा व्यक्त केली की देवीक ज्यो ह्यो दोनी आयज बोटी आसा त्यो आपूण दिता म्हणून आनी तातूंतल्यान हेका सुरवात जाली, उत्सव सुरवात जाली आनी एक भव्य दिव्य अशें रूप आयज त्या दोनी होडीच्या रूपान देवीचो आयज कांय खिणा हांगा देवीचो नौका विहार जातलो आनीक आमचे देवीचे माजन देवीचे सगळे आमचे संस्थान कमिटीचे सदस्य हांच्या तर्फे आमी श्री शांताराम पागी हांकां देव बरें करूं म्हणटात आनी देवीचो जो आशिर्वाद आसा देवीची जी कृपा आसा ती तांची सदांकाळ तांच्या फामिलीचेर उरची अशें आमी श्रीचरणी प्रार्थना करतात। तशेंच ही जी तळी जी आसा तेन्ना कांय वर्सां पयलीं कुंकळ्ळेचे आमचे फामाद अशे दोतोर डॉक्टर प्रकाश कुराडे हांणी देवीक भेट केल्ली आनी आयज तांच्या आवयच्या स्मरणांत तांणी देवीक भेट केल्ली आनी आयज आमकां खूब आनंद भोगता की त्याच तळयेक आयच्या दिसा पिंडिकोत्सवाच्या दिसा देवीचो नौका विहाराचो हो येदो व्हडलो मोठो कार्यक्रम इतल्या मोठ्या संख्येन भाविकांच्या उपस्थितीन जाता। आमगे सगळे भाविकांक परत एक फावटी सांगूंक सोदता की मोठ्या संख्येन तुमी देवस्थानाक भेट दिवची आनी देवस्थानाच्या कार्यांक भाग घेवचो। तशेंच श्री शांतादुर्गा वेर्डेकरीण देवीचो जो वार्षिक छत्रोत्सव आसा जोय खूब फामाद आसा तो 6 मार्चाक जातलो आनी 2:30 हांगा पालकी आमची देवीची पालकी जी आसा ती केकदिकट्यार वचपाक भायर सरतली। सगळ्या भाविकांक त्या उत्सवाक मोठ्या संख्येन उपस्थित रावचे। गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत।